नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबराआधी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता। फोणेच्या MRF कंपनीन 250 ट्रेनी पोस्टांक सिंधुदुर्गांत मुलाखती दवरल्या म्हूण विरोधकांचो सरकाराचेर फार। MRF म्हणटा खबर फटीची, विजय खबर खरी म्हूण पुरावे घेवन मिडिया मुखार। परत बीजेपीन येवंक तयार, हांव बीजेपीक परको न्ही, आदलो मुख्यमंत्री आदलो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्सेकार उलयलो। मांद्रे पेडण्या खंय निस्वार्थी उमेदवार जाय। आक्षेचे पंच एमी फर्नांडीस अपात्र, पंचायतीच्या फंडाचो गैरवापर। राज्य वेंचणूक आयोगाकडेन केस, टेंडर काडच्या आदींच फंड काडून वाटलो म्हूण आरोप। टायगर रिझर्वाची अर्द म्हादय आणि कुळे मोलेच्या महावीर अभयारण्यातूय लागू, नवेच न्ही रेनोव्हेशन, सुधार रिपेर प्रकल्पांकूय स्टे लागू, हायकोर्टान केले स्पष्ट। पणजे एका खासगी चौथेक NCERT सिलेबस, प्रश्नपत्रिका SCERTचीच, सगलो गोंधळ, पालकांक हुस्को, मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता। बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत सोपिल्ल्या 20 वर्साच्या तरणाट्याच्या मरणा फाटली वेगवेगळी कारणां मुखार, तरणाट्याचे उलटेन ड्रग्साचे अंश सापडल्याचो रिपोर्ट। आणि एकाच दिसाक उत्तर गोंयांत 45 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 104 वनहक्क दाव्यांक मान्यताय। आता मेरेन सुमार 3000 अर्ज निकालांत, 7500 अर्ज प्रलंबित। खबरो विस्तारान। फोणेच्या MRF कंपनीन 250 ट्रेनी पोस्टांक सिंधुदुर्गांत मुलाखती दवरल्या म्हूण विरोधकांचो सरकाराचेर फार। MRF म्हणटा खबर फटीची, विजय म्हणटा खबर खरी। ताणे मनसे सिंधुदुर्गाचो अध्यक्ष धीरज परबा बरोबरचो ऑफिशियल मेलाचो स्क्रीनशॉट शेअर केला। आरजी म्हणटा बीजेपी सरकार जॉब चोर भायल्यान गोंयान हाडूंक सेटिंग। उसगांव फोंड्या MRF कंपनींतल्या 250 पदां खातीर सिंधुदुर्गांत मुलाखती म्हूण न्यूज व्हायरल जाताच गोंयांत बोवाळ। ह्या प्रकरणा वयल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फार। हो बोवाळ जाताच व्हायरल न्यूज फटीची म्हूण कंपनीन मुख्यमंत्र्याच्या OSDक बरयले। हे पळयात MRFचे CMO कडेन जाल्ले ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हे प्रकरण विजय सरदेसायान ट्वीट करून एक्सपोज केले। MRFचे पत्र पळयताच विजय आपूण खरेच सिंधुदुर्गान MRF कंपनीन 250 ट्रेनी पोस्टांक मुलाखती दवरल्या म्हूण विजय पुरावे घेवनूच मिडिया मुखार पावलो। सिंधुदुर्गाचो मनसेचो अध्यक्ष धीरज परबा बरोबरचो ऑफिशियल मेलाचो स्क्रीनशॉट घेवन आमचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हणजे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करता। आतां हें आमी बोवाळ केलो, मुखेलमंत्र्यान तें बंद करूंक जाय आशिल्लें आनी हें भायर तुमी घेवंक शकना। आनी IPPच्या कायद्याचे खाला व्हायलेशना कितें जो पनिशमेंट आसा तो MRFान दिवंक जाय आशिल्लो। आतां जालें कितें, MRFान मुखेलमंत्र्याच्या OSDक एक मेल घाली की हें सगळें कितें येता तें सोशल मिडियाचेर फॉल्स आनी आमी फर्मागुडीच इंटरव्यू घेतात। म्हळ्यार अर्थान म्हाका एक पेशंट सोड्यान घासमाक जाला आनी हांव मदींच असो उठलो आनी MRFच्या फाटीक लागलो। हें हाजो अर्थ असो जाता, सरकाराक गोंयचो प्रायवेट सेक्टर भिना। तें जालां की सगळ्या कामांक गोंयांत एक मेन्यू कार्ड चालू आहा, इतले पयशे दी, काम करून घे। MRF म्हणटा ताका परमिशन हांव मंत्री आसतना हांवें दिल्लें। कित्याक दिल्लें? हे असलेंच आसतलें, IPPचेच क्लियरन्स आसतलें। IPP म्हळ्यार डजंट कम अंडर टावन प्लॅनिंग, पूण जावन ताका हेल्प केल्लें आमी, कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करची।
भायल्यांक गोंयान हाडून सेटिंग करता, गोंयकारांचेर अन्याय म्हूण आरजीचो मनोज परब उलयला. MRFन क्लॅरिफिकेशन दिले की हे फेक आसा म्हणून, पूण मागीर त्यांचो जो प्रेसिडेंट आसा तेने तो मेल त्यांचो आउट केलो की MRFन तेका 9 सप्टेंबराक कन्फर्मेशन दिले आणि त्यांच्या सायडींच्यान कोण कोण थंय वयतलो ते अटेंड करतलो आणि तेका थँक्यू म्हटले आणि हो जॉब फेअर करपाक अप्रुवल दिले. आणि हेच्या वयल्यान MRF यांची फटींगपणां आसा पळय ती एक्सपोज जाल्ली आसा. हे अशेंच न्हू, हेच्या पयलीं कितलेशेच जॉब फेअर महाराष्ट्रान ह्या कंपनीनी केल्ले आसा, हेच्या पयलीं फार्मास्युटिकल कंपनीनी केल्ले आसा. आमी 2018च्यान सांगता की हे जे कंपनीज आसा हे गोंयकारांक फटयतात, गोंयचो रिसोर्स यूज करतात, गोंयची जमीन यूज करतात, गोंयकारांक फटयतात, गोंयचे उदक यूज करतात, गोंयची लायट यूज करतात, गोंयचो ट्रान्सपोर्ट यूज करतात, सगळे गोंयचे यूज करता आणि जॉब काडटा तेनी भायल्या लोकांक दिता. हाज्या वयल्यान एक प्रश्न उप्रासता तो म्हळ्यार ही नोकर भरती केंद्र सरकाराच्या एप्रेंटिसशिपार जाता जाल्यार त्याच राज्यांतल्या नागरिकांक जॉब कोटाचो फायदो घेवपाक मेळटलो काय ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीन प्रस्ताव हाडल्यार हांव परत बीजेपीन येवंक तयार. बीजेपींतल्यान भायर सरला म्हूण बीजेपीक परको न्ही. आचार विचार तेच, केन्नाच स्वार्थाचो विचार केलो ना. आदलो मुख्यमंत्री बीजेपीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सिनाल सोडला. मांद्र्या पेडण्या जमनीचें मोल वाडलां म्हूण खंय उमेदवार वाडल्यात. दलाली आनी स्वार्थाक. भाजपान प्रस्ताव म्हणल्यार हांव परत भाजपांत प्रवेश करपाक तयार. हांवें राजिनामो दिल्लो, मात विचारसरणी बदलूंक ना, केन्नाच स्वार्थाचो विचार करूंक ना. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर उलयलो. हांव दुसऱ्या पक्षांत तरी गेल्लो ना. बीजेपी कडल्यान प्रस्ताव आयलो जाल्यार म्हाका कांय हरकत ना, कारण बीजेपी होच म्हजो पिंड आसा. हांवें बीजेपीक लागून 1990 हांवें प्रत्यक्ष म्हज्या घराक एक सॉर्ट ऑफ खिंडार लायिल्ले. आमी 40 उमेदवार सोदताले, आमकां 11 उमेदवार मेळ्ळे, तेतूंतलो हांव एक आसलो. आनी हांवें इलेक्शन लडयलें, पराभूत जालोच, डिपॉझिटूय गेले. पूण तातूंतसून घरांत आमच्या इतली कटुता आयली. हांव ताच्या नंतर 10-12 वर्सां घराच्या भायर रावलो. एक आमची गिरण आसली जी म्हज्या वाट्याक आयिल्ली, एन्सेस्ट्रल गिरण. ती गिरण डिसमेंटल करून हांवें म्हजें घर निवास तयार केलें. आनी 2002 निवडून आयल्या नंतर सन्मानान घरांत गेलो. म्हणजे ह्या पार्टी कडल्यान हांव 2 वर्सां पयस आसा राजिनामो दिवन, पूण म्हज्या घरा कडल्यान 12 वर्सां पयस आसलो. मजगती मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघात जमनीची किंमत वाडल्या. काय दलाली करपाक, काय स्वार्था खातीर उमेदवार जाल्यात म्हूण पार्सेकरांचे वादग्रस्त विधान. जमनीक भरपूर किंमती आयल्यात आणि जर दलाली करणारे लोकप्रतिनिधी असतील जाल्यार ते महत्व आनीकय वाढता. इंडिव्हिज्युअल्स व्यक्ती म्हणून खूप जाणांक दिसता. काही जाणांक दिसता भितर हात धुवून घेवपाक बरें आसा. काही जाणांक दिसता न्ही हे थांबणे आवश्यक आसा म्हणून हांव आसप आवश्यक आसा. जो तो हांगा येवपाक सोदता ही गजाल खरी आसा, पूण येवपाक सोदणाऱ्याची क्षमता कितें आसा, ताची दृष्टी कितें आसा, ताचें विजन कितें आसा, ताच्या तकलेन कितें आसा, ताचो बॅकग्रावंड कितें आसा, ह्यो गोश्टी पळोवन येणाऱ्या काळात लोकांनी निवड करची, आपलो प्रतिनिधी निवडचो. प्रुडंटा खातीर किशोर नायक. आक्षेची आदली सरपंच आणि आताची पंच एमी फर्नांडीस अपात्र. पंचायतीच्या फंडाचो गैरवापर केला म्हूण आदलो पंच हिलरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन फिर्याद केल्ली. आयोगान चौकशी करून पंच फर्नांडीसाक अपात्र थारायल्या. टेंडर काडचे पयलीं कामांक फंड वांटून मोकळो केला म्हूण केस. आक्षेच्या सेंट लॉरेन्स पंचायतीच्या 11 वांगड्यांक निधीच्या गैरवापरा खातीर अपात्र करचे म्हूण आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगाक कागाळ केल्ली. 11तल्या एका पंच वांगड्याक डिस्क्वॉलिफाय करचे म्हूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान निर्णय घेतला. स्वताक धरून हेर 10 पंचायत वांगड्यांक डिसिल्टिंग आनी बुश कटिंगाच्या कामाचेर सायन करून चॅक दिल्ले म्हूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो निर्णय घेतला. 11 वांगड्यांनी निधीचो गैरवापर केल्ले खातीर अपात्रता याचिका. आदलो पंच हिलेरी परेरान राज्य वेंचणूक आयोगाक केल्ली कागाळ. टेंडर फ्लोट करिनासतना कामां करून चॅक काडल्या म्हूण कागाळ. चॅकांचेर सचीव आनी सरपंचाची सायन. 11 वांगड्या वांगडा स्वता सरपंचानूय घेतिल्लो चॅक.
सरपंच एमी फर्नांडीस आनी आक्षे पंचायतीच्या सचिवान एकूण 11 पंचांक चॅक दिल्लो. बुश कटिंग आनी ड्रेन सिल्टिंगाच्या कामांक दिल्ल्या चॅकांचो अमावंट असो आसा: एलन सिल्वेरा 30,000, बेनी सिल्वेरा 30,000, रेजिना मास्करेनस 45,000, सेली गॉन्साल्वीस 55,000, जुलियस अल्मेदा 45,000, मॉनी फर्नांडीस 40,000, हिरेश कवळेकार 45,000, पिएदाद फर्नांडीस 45,000, लक्षदीप गांवस 45,000, जुलिएता रिबेरो 45,000. आक्षेचो आदलो पंच हिलेरी परेरान आतां हेर 10 पंचां आड उच्च न्यायालयान वचपाचो निर्णय घेतला. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. गोंयांत प्रस्तावीत राखीव व्यघ्र क्षेत्रांत स्टेटस को सांबाळपाची सुप्रीम कोर्टाची गोंय सरकाराक ऑर्द आसा. ती ऑर्द म्हादय तशीच कुळे मोलेच्या महावीर अभयारण्याकूय लागू. फक्त नवेच न्ही, चालू आशिल्ल्या सुदारणा, रेनोव्हेशन, दुरुस्ती प्रकल्पांकूय स्टे लागू म्हूण हायकोर्टान सरकाराक स्पश्ट केला. सरकाराक सूट जाय जाल्यार खंय सुप्रीम कोर्टान वचपाचें. पणजेच्या एके खाजगी स्कुलान चवथेक NCERT सिलेबस लायला. मात प्रश्नपत्रिका SCERTचीच. गोंधळान भुरग्यांच्या फुडाराचो प्रस्न. भुरग्यांचें लुकसाण जावंक दिवचें ना SCERT संचालकाचें आश्वासन. मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता. हेडमिस्ट्रस सध्या उलोवंक मेळना. मॅनेजमेंट म्हणटा तिचे कडेन उलोवन कितें तें सांगता. पणजेच्या एका खासगी स्कुलान चवथीच्या वर्गाक परवानगी घेनासतना NCERTची पाठ्यपुस्तकां लायली. पूण प्रश्नपत्रिका SCERTची येतली म्हूण कळटाच बोवाळ जालो. SCERTन सोमारा परीक्षे खातीर घेतिल्ल्या सगळ्या शाळांच्या बसके वेळार हें कोफुसांव उक्ताडार आयलें. शाळेन पालकांक दिल्लें परीक्षेचें वेळापत्रक, मॉडल प्रश्नपत्रिका आनी भुरग्यांक शिकयल्लो सिलेबस वेगळो म्हूण नदरेक येताच पालकूय चिंतेंत. हाचेर SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकार उलयली. असो प्रकार घडिल्लें हें गोंयांतलें पयलेंच स्कूल. मात भुरग्यांचें लुकसाण जावपाक दिवची नात म्हूण संचालकान आश्वासन दिलें. 25-26 ह्या एकेडमीक इयराक NEP 3rd आनी 6th लायता. आतां NEP जेन्ना लायतात ताका मदींच लावपाक सगळ्यांक खबर आसा, कारण आतां इट इज डिवायडेड इंटू 4 लेवल्स आमचें एज्युकेशन जे आसा तें, आनी त्या प्रमाणे आमी ती 3rd आनी 6th लायली. ती लायतना 3rd आनी 6thकूय बी आमी ब्रिज कोर्स लायलो. डायरेक्टली भुरग्यांक NEP लायली ना, ब्रिज कोर्स लायलो, जस्ट फॉर देम टू गेट अडॅप्टेड विथ द न्यू रिवायज कंटेंट. आनी ही जाली स्टेट पॉलिसी. म्हणटकीर सगळी गोंयच्या स्कुला कडल्यान अशी अपेक्षा आसा, किंवा सगळ्यांनी आमकां खबरूय आसा, रिव्यू तसो आयला की सगळ्यांनी 3rd आनी 6th लायला. 4th लायणारे आमच्या नजरे मुखार आयिल्ले हें पयलेंच स्कूल. ही इज एन एक्सेप्शनल केस बिफोर डायरेक्टली पुटींग देम ऑन द रिवायज करिक्युलम. ब्रिज कोर्स तांकां इंट्रोड्यूस करपाक जाय आशिल्ली. हें जर करनासतना तांणी जर 4th लायला, वी विल हॅव टू चॅक ऑन दॅट. ताची रिव्यू घेतली आमी. वी वील टेक केअर ऑफ इट. आमी हे कमिटीच्या मुखार अवश्य दवरतली, पण वी रेस्ट अश्युअर्ड भुरग्यांचें नुकसान जावपाक दिवपाचें ना. वी वील सी दॅट स्टुडंट्स आर नॉट सफरिंग. जाल्यार प्रकरणांत लक्ष घालतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. हांव चॅक करता. नेक्स्ट आमचें एक हांव चॅक करता. तूं वांगडाच एक्शनीचें विचारूं नाका, पयलीं चॅक करता. मजगतीं मुख्याध्यापिका ट्रेनिंगाक आशिल्ल्यान संपर्क जालो ना. मुख्याध्यापिका कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच म्हायती दिता म्हूण मॅनेजमेंटाची मिडियाक जाप. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी विवेक प्रभू. कळंगूट रस्तो रुंदीकरणाचे फाटभुंयेर रस्त्या कुशीक अतिक्रमण केल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचें काम सुरू. 23 बांदकामांक ऑर्द. बांदकामां मोडच्या आदीं कळूंक जाय आशिल्लें म्हूण थळावो सांगता. पंचायतीचो सचिव सांगता 4 म्हयन्या आदीं खंय नोटीशी दिल्ल्यो. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे गोंयभरांत जी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां जाल्ली, एन्क्रोचमेंट जाल्ले, जो रस्तो वायडनींग करपा खातीर जे रस्त्याची एन्क्रोचमेंट केल्ली, त्या हेजेर कारवाई चालूच आसात. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे टोटल स्ट्रक्चर आहा ते 23 आसात. भितूंतली 4 जाणांनी हायकोर्टान वचून स्टे घेतिल्ली आसा आनी बाकीच्यांची जी डिमोलिशन आहा ती चालूच आसात. ऑन द स्पॉट कळंगूट पंचायतीचे स्टाफ आनी सेक्रेटरी, पुलीस फोर्स हेवी डिप्लॉय केल्लो आसा, जेणे करून जे लॉ एंड ऑर्डर आसा ती हाती भायर वयची न्ही म्हणून. आनी BDO हो सुद्दां हांगासर ऑन द स्पॉट प्रेजेंट आसात. Kalangut Panchayat identify the, make a survey and identify the structures which are in road ending area, which encroachment has been done. So accordingly, the procedure has been started. Panchayat completed all procedure
all notices went to the respective owners and we accordingly started it. जाल्यार थळाव्यान आपले वक्तव्य उक्तायले. 4 महिने आम्ही त्यांना बोलून दिले कोर्टातल्यान तुमचे येगा पण आम्ही ऐकले निश्चित आले पण तुम्ही आता मोडून येता तेन्ना आमकां इन्फॉर्म करून जालें न्ही आमी काडून दवरपाचें आमी हाडून धाडल्यार काडपाचें सडनली येता तुमी येताना काडटात तुजें कांय ना कितलें नुकसान करून दवरलें तेणें पांय तुका पांयचेर बी कितें केन्ना म्हणलें ते हाडुया सगळ्यांनी वचून तुम्ही दिल्ले पंचायतीक बरोवन दिल्ले सरपंचा कडेन लेटर दिल्ले आनी म्हणलें इतल्या बेगीन काय जावचें ना न्ही आतां कोर्टान वचूंक जाय सगळीं जाण वयता कांय इन्फॉर्मेशन दिनासतना तुमी डायरेक्ट येतात आनी कोर्टाक. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. होणा पंचाचेर भायल्यांचो हल्लो, दोगांकूय पुलिसांनी उखल्ले. पंच खंय पंचायतींतल्यान घरा वचपाचे वाटेर दोगांनी हल्लो केलो. आपल्याक कॉलराक धरून मारबडय केल्या, सरपळी तोडल्या. एक बिहारी आनी एकलो खंय तामिळनाडूचो. मारपेट करून वेल्यान जितो मारपाची धमकी म्हूण पंच दीपक गांवकार सांगता. हांव होंडा पंचायतीचो पंच आनी आयज हांव पंचायतीन गेल्लो आनी पंचायतीन हांव एक जाण 6-7 मिनटांनी हांव एकाक सारको भायर सरलो सरपंच जाल्लो म्हणून आनी हांव सारको ते आमचे फूल पुलीस क्रॉस करून धुळापकार म्हणटा तेंचें घर क्रॉस केलां आनी हांव फुडें पावलें आनी दोग जाण कोण मेळिल्ले आनी डायरेक्ट आपल्याचेर एटॅक केलो आनी मारलो तेंच्यांनी. एक म्हणल्यार तेंच्यांनी म्हाजे एकल्यान कॉलराक घेतलो आनी एकलो व्हिडिओ काडपाक म्हणून हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हणल्यार मोबायल घेतलो आनी काडून हाडलो. म्हाजी चेन तेंच्यान तुटली आनी बरोच म्हाका मारलो आनी हे पळय हांगा तकलेक मारलो म्हणल्यार हांगा कुशीन मारलो आनी उलोवपाक जायना उलयलेले हांवें प्रेशर येता म्हाजेर आनी सुजल्या तकली जायना. आतां म्हाजे आतां मेडिकलय केलें आनी तांकां ते कोणें मारला तांकां धरला? तांकां धरली आतां पुलिशेन आसा तांकां दवरले आसा. पूण कित्याक मारपाचें कारण कितें? मारपाचें कारण तेंच मारपाचें कारण म्हणल्यार तेंच कळपाक जाय न्हू. पूण हे कोण हे गोंयकार काय भायले? हे तामिळनाडूचे. आतां तो तुका आतां मारला पळय ती एरिया खंयची? मारल्या ती एरिया आमची गांवकर वाड्यारच एरिया गांवानच. तुज्याच गांवान येवन तुका मारलो? तेच. आतां खंय रावता ती आतां भुरगे मायग्रंट? खबर ना म्हाका होणात ती खंय तरी रुमाक रावता हावजींग बोर्डार खबर ना म्हाका. कामांक कम्प्लेक्स म्हणून फॅक्टरीन आसता तो. फॅक्टरीन आसता. तुका कित्याक लागून मारलो ते अजून मेरेन तुका कळोंक ना कित्याक लागून मारलो तो? मागीर म्हाका म्हणपाक तूं जिसकी पावलो हम डरने वाले से नहीं म्हणपाक आनी मागीर तुमी मर्डर करके कोण मुझे धुंडले का म्हणपाक आयज तूं CM से बात करूं या PM से करूं म्हणपाक. स्टेशन लागीं आसतना म्हाका पुलीस स्टेशन खाली 500 मिटराच्या अंतरार 500-600 मिटराच्या अंतरार पुलीस स्टेशन. मागीर हांव डायरेक्ट भंयान पुलीस स्टेशनार येयलो. आज जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा, तो पंच आसा, तो सामान्य मनीस ना. आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें? पयलीं पासून एक म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जे IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची जेणे करून अशे परप्रांतीय भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना. तेका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची
आनी परप्रांतीय आसा तांकां खाली करपाचें. कळंगूट बागा कानोळे एफडीएच्यो धाडी चालूच. सबस्टँडर्ड काजू विकपी दुकानां बंद. सुमार 200 किल सबस्टँडर्ड काजू जप्त. फेक काजू प्रोसेसिंग युनिट एफडीएन सील केला. खेरीज बोगस चॉकलेटी विकतल्या आउटलेटाचेर 50,000ची फायन. बुरशेपणांनी चलताले ते एक टिफिन सप्लाय युनिटूय एफडीएन बंद केला. एफडीएच्यो कानोळे कळंगूट बागा धाडी चालूच. सबस्टँडर्ड काजू विकतल्या युनिटांक धरून बोगस नांवान चॉकलेटी विकतल्यांचेर अनहायजेनीक कंडिशनान टिफिन सप्लाय करपी युनिटांचेर एफडीएन एक्शन घेतली. एक असो हांगा युनिट ऑपरेट करताले आनी युनिट ऑपरेट करप जे पळय नॉन एडिबल कॅज्यूज आसा, जे ऑयली बिली ज्यो खावपाच्यो लायकीच्यो ना, ते हाडप आनी ताजेर प्रोसेसींग करप. प्रोसेसींग ताका मसाला लावप मागीर आनी ताका सॉल्टेड करप आनी वेगळे वेगळे ताका फ्लेवर घालून ताजेर प्रोसेस करून तो विकप, जो नॉन एडिबल करून. आनी हाजे आमी फाटीं आशिल्ले तर आमी हे ट्रेस करता. आज आमकां ट्रेस जाले. राजेश चव्हाण आनी दुसरो आसा तो सुनील चव्हाण. हे फाटल्या घरान हांगा तुमी जे पळयता पळय तातूंत हे सगळे जे कोण हांगा वेंडर्स आसा थोडे, दोज आर इनवॉल्ड इन दीस अनफेअर प्रॅक्टिसीस, तांच्यो काजू हाडप हांगा प्रोसेस करप आनी तो व्हरून परत मार्केटान घालप. आमी आज हांगा सगळो तांचो जो माल आसा पळय रॉ मटेरियल म्हणजे तो कॅज्यू तो आमी सीज केल्लो आसा. फिनीश प्रॉडक्ट तोय सीज केल्लो आसा आनी आमी हाका सील मारतले. हो प्रोसेस चलतलो, ताका लायसन बिसन कांय ना म्हणून आमी ताका नोटिसय काडिल्ले आसा. जो सॅम्पल जे आसा ते काडटले आनी इट वील गो टू लॅबोरेटरी एंड डिपेंडींग अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द लॅबोरेटरी ताजेर फुडली एक्शन जातली. हो प्रिमायसीस रेंटेड रूम आसा. जो पर्यंत रिपोर्ट येतलो तेन्ना ताकाय ताज्या भितर ताका इम्प्लीड केलो जातलो. बिकॉज ही हॅज गिवन देम दीस प्रिमायसीस to operate and they are doing all these illegal activities. कलंगूट, कांदोळी, अंजुना, आरपोरा ह्या एरियेतले जे कोण कॅज्यू वेंडर्स आसा, दुकानदार, ते हांचे कडेन हो सगळो करून घेवप. सो म्हाजी एक तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां मेसेज आसा की ऑल द जे कोण कॅज्यू वेंडर्स आसा ते हेजे पासून पयस रावपाचे. 4 food safety officers have gone to these shops and have booked them, have drawn samples, and these shops have been closed down. We have come a step further and tried to trace where the substandard kaju is reprocessed. A thing that we were doing about chocolates, one such product which was selling compound as chocolates. He was warned earlier. When he was revisited, Natin, this place was fined. A fine of 50,000 was imposed on this vendor under section 59. Unit ज्या जाग्यार टिफिन्स तयार जातले आनी ही टिफिन्स जी आसा हांगा जे गेस्ट हाऊस आसा, कोण वॉचमॅन्स आसा हांकां सप्लाय जातले. अराउंड 100 टिफिन्स हो युनिट आमी बंद केल्लो आसा. आनी लोकांनी आमचे कडेन कॉपरेट करचें. कितें अशें इन्फॉर्मेशन मेळटा कितें आसा इमेलाच्या माध्यमान ताणें आमकां सांगूं येता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. पंजाबाच्या फिरोजपूर जिल्ह्यात सतलज न्हंयक हुंवार. न्हंय देगेवेल्या 8 किलोमीटर वाठारांतले गांव उदकान. लोकांची मजत करूंक गोंयची स्ट्रीट्स प्रॉव्हिडन्स संघटना पंजाबान गेल्या. थंय सध्या आप वावुरपी संस्था संघटना अरिश्टकालीन मजत कार्यांत गुंतल्यात. लोकांची भात शेती उदकान. Dear friends, today we have come far away from Goa in Punjab, in the district of Firozpur. As you will see around, the water from the river Satluj has overflowed and destroyed a lot of the crop over here. Further down you will see that also the river has overflowed onto the roads. It is blocked over here and people have been rescued by these boats. These boats are from the BSF. There are some private boats, and from what we gathered, they never felt the need for any boats over here until the Punjabis, innovative as they are, they built up some boats which were less about a lakh and above as compared to the 15-20 lakhs that would be available in the rest of the country. And they have tried to rescue the people which were deep inside. त्या बांधाचेर आर्मी हा एक 4,050 किलोमीटर लायनीचेर फिरोजपूर जे आमचे जे डिस्ट्रिक्ट हा ते एक 5,000 आर्मी वाला हा BSF हा. आणि आता भितर जे कितें हा न्हू ते तुमकां ती बोट दिसती पळय सकयल पावता तो बोट जे दिसती पडटा तुमकां पळय ते लोकांक म्हणजे the roads are completely cut off. And the boats which are going also have to be careful because there are markings in between which is this side, which is that side. So in this was all green field. We will show you green field just now.
but this has got spoiled with the rain, salinity of the water coming from the Satluj river. The Satluj river usually flows mostly in that area, across the country, but some tribunals come this side, so that water has come this side up to 10 feet. Now, because of all the flooding which has happened, people have got displaced. Electricity is provided sometimes in the night. There is contamination of the water, so waterborne diseases will be there. The paramilitary, the army, the border security force, various types of agencies are working on it. गोवा क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदा खातीर चेतन देसाई गटाचे उमेदवार महेश देसाई आणि रोहन गांवस देसाई गटाचे उमेदवार महेश कांदोळकार हांच्या मदीं आता थेट लढत जातली. अध्यक्षपदा खातीर हेर उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान आता दोगूच उमेदवार रिंगणात आसात. जीसीएची निवडणूक 16 सप्टेंबराक जातली. I am happy to lead the panel with the support of my brother Chetan Desai, Akbar Mullah, Vinod Fadke, Suraj Lotlikar, Anand Naik, Vipul Fadke, and I am confident that our panel is going to win the election. Opposition camp, they pressure tactic, but I wish them all the best because this is democracy. Differences of opinion असलेच नाही. क्लबच्याकडे सगळ्यांनी भोवल्या आणि we are confident that they will vote for us. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत सोंपिल्ल्या 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याच्या मरणाची वेगवेगळी कारणां मुखार येतात. उलटी गळ्याक ब्लॉक जावन मरण म्हूण स्पश्ट जाल्ले. उलटी टेस्टिंगेक वेल्ली. उलटेन झल्पेडियम, मेथाफेटामाइन आणि MDM ह्या ड्रग्सांचे अंश सापडल्यात म्हूण रिपोर्ट. Line of investigation of Verna police had changed in the case of suspicious death of BITS Pilani student Rishi Nair, as the report of GMC has confirmed finding of 3 types of drugs in the Rishi's body. Now the Verna police has started investigating this case to find out the source of those drugs and focusing to learn how that student Rishi got those drugs and who is the original source of those drugs, how those drugs are reaching to BITS Pilani, or this student went outside to procure that drugs. It is to be noted that Rishi was a non-Goan student and he had come to the BITS Pilani just 1 month back. Mukesh Kumar for Prudent. हॉटेल मेरियट्सान बांदिल्ल्या राखणेवंटी विशीं हायकोर्टान तज्ञांची मतां मानून घेतल्यात आणि पर्यावरणाचे नजरेन राखणेवणत तशीच दवरपाचो निर्णय राखला. राखणेवंटी विशीं GCZMA आणि WRDक आदल्या आदेशाक पाळो दिवंक जमना म्हूण गोवा फाउंडेशनान घाल्ले जनहित याचिकेची दखल घेवंक हायकोर्टाचो न्हयकार. Goa Foundation filed this petition saying that there has been a violation of the order of 2015 because the retaining wall continues being there, and they asked for further direction that this particular wall should be demolished forthwith. Now the matter was argued before the Honorable High Court, and it was pointed out that non-removal of the retaining wall was not on account of any defiance to the order of the High Court, but was rather in compliance of the order of the High Court itself. What was the issue is, if you know, retaining walls are basically built to prevent soil erosion. Now the High Court direction of 2015 was that if you have to remove these structures, it should be removed in such a way that soil erosion should be prevented. Therefore, the GCZMA thought that if this particular wall is removed, it will amount to soil erosion and affect the entire bit stretch. So they took an opinion from the Jal Shakti Bhavan, which is an expert body, to find out what will be the effect of removal of this retaining wall. The Jal Shakti Bhavan had inspections and their experts decided that the removal will be fatal to the environment because it will not only affect the shoreline along the Marriott side but also across the river Verna side, and that would be environmental disaster. So when the matter came up before the High Court felt that it was actually Goa Foundation was raising a storm in a teacup. If they are environmentalists, then they should not ask for removal of that retaining wall, which they were doing with all seriousness. So the court said that there is nothing wrong if the retaining wall continues, and the petition came to be disposed.
or dismissed rather. फातोड्डा स्टेडियमा लागसार तिगांचेर रस्त्यावेल्या सुण्यांचो हल्ल्यान 13 आनी 14 वर्सांची 2 भुरगीं जखमी, दोगांकूय दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत घाली. मजगती आनीक एकल्याच्या आंगार सुणी, तो 24 वर्साचो. त्या वाठारांत खंय 10-12 भोंवत्या सुण्यांचो झुंड. काल हांगा फातोड्डा एक ग्राउंडार सुणे चापपाचो एक इन्सिडंट जालो. 24 वर्साचो तरणाटो आनी 14 वर्साच्या तरणाट्याक एका सुण्यान घास मारलो. जाल्यार एक 13 वर्साच्या तरणाट्याक सुण्यांनी नाखटां लायली. त्या उपरांत तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरून तांकां मेडिकल ट्रिटमेंट दिवन घरा धाडले. हांगासर आमकां दिश्टी पडटा जायतीं सुणीं हांगासर आसात आनी जे भुरगे हांगासर फुटबॉल खेळूंक येतात जावं सिनियर सिटीजन हांगा वॉक करूंक येतात तेन्ना हे सुणी तांकां अटॅक करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साविडायस. बेरेस्तारा एकाच दिसा उत्तर गोंयांत 45 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 104 वन हक्क दाव्यांक मान्यताय दिल्या. येवपी 19 डिसेंबर मेरेन राज्यांतले प्रलंबीत वन हक्क दावे निकालान काडपा खातीर वेगवेगळ्या स्तरांचेर बसकांचे सत्र सुरू केला. वन हक्क दाव्यां खातीर 2006 ते आतां मेरेन 10,500 अर्ज प्रलंबीत आसा. आतां मेरेन सुमार 3,000 अर्ज निकालान काडल्या. 7,500 अर्ज प्रलंबीत आसात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.